दुसऱ्या वाचपांत तो तरणाटो ग्रेस तरणाटो दुखी जावन बेतस जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत वचूंक भोव कठीण, एका सुवेच्या बुराकांतल्यान एका उंटाक वचूंक जाय, पूण ग्रेस्त मनशाक न्हय म्हणटा. जेजू कितें सांगूंक सोदता काय? सुयेचो तो बुराक कितलो बारीक तो आमी जाणा. एका उंटाक वचूंक जाता? जायना. ती एक सांगणी. जेजूच्या काळार शारा भोंवारी दुरीग आसताले, व्हडले उंच दुरीग, आनी एक मुखेल दारवाटो आसतालो, जसो आमचे बाजिलीकेक आसा असो फुडें दारवाटो. तो दिसाक उक्तो आसतालो. सांज जाली म्हणटच, रात जाली म्हणटच राखणदार तो दारवाटो बंद करताले, कित्याक कोणी दुस्मान येवंक शकतात रातीक. पूण कोणी जर शाराच्या भायर गेला ताणें कशें भितर येवप? त्या कुशीन आनी एक ल्हान दार आसतालें, आनी तातूंत तुज्यान असो उबो रावन वचूंक जायना, तुवें असो बागोवन वचूंक जाय. आनी ताका सुयेचें बिरडें अशें नांव आसलें. जेजू ताचो उल्लेख करता. आतां त्या ल्हान दारांतल्यान मनशांनी वचूंक जाता, पूण उंटाक वचूंक जाता वय? उंट व्हडलो आसता, पूण उंट मागीर बागोवन चार पांयांनी सकयल पडून मागीर तांतल्यान कसोय वचूंक शकता. पूण ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत वचूंक भोव कठीण.